काँग्रेस प्रेसिडेंट अमित पाटकरान 2 आमदारां विरुद्ध स्पिकरा फुडल्यान पेटिशन घातलें. तेजे आज हियरिंग आसलें. दोन्ही आमदारांनी रिप्लाय रिक्वेस्ट केला स्पिकराक की आमचो रिप्लाय एक्सेप्ट करपाचो म्हणून. मात अमित पाटकराच्या एडवोकेटान तेंच्यांनी अपोज केलो. तेंचें म्हणणें आहा की जेन्ना तांकां रिप्लाय फायल करपाची आसली तेन्ना तेंच्यांनी करूंक ना. हेज्या खातीर तेंच्यांनी आतां ह्या रिप्लायक अपोज केला. नेक्स्ट हियरिंग ही 17 ऑगस्टाक स्पिकरा फुडल्यान आसतली. आयज अमित पाटकरान जे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल केला तेचे हियरिंग आशिल्लें. दोनूय MLAंनी आयज एप्लिकेशन फायल केला की तांकां रिप्लाय फायल करपाचें परमिशन दिवचें म्हणून. वी हॅव ऑब्जेक्टेड टू दॅट आनी आमी सांगलां की आमकां रिप्लाय फायल करपा जाय. ऑब्जेक्टिंग टू their reply been taken on record because their time to file the reply has already expired, so they cannot file their reply. So ती आता ऑगस्टान दवरला त्यांनी म्हटलं आर्ग्युमेंट्स. सगळे आर्ग्युमेंट आता रिप्लाय तुम्ही अपोज केला न्ही तेजेर? हय, आमी अपोज केला तेंच्यांनी तेंचे रिप्लाय रेकॉर्डार घेवपाक. तेंच्यांनी एप्लिकेशन फायल केला की आमी रिप्लाय स्पिकरान तेंचे रिप्लाय घेवचो म्हणून रेकॉर्डान. आमी ऑब्जेक्ट केला. ओके, सो नेक्स्ट हियरिंग ऑगस्टान 17 तारखेक 5. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी.